जुंचे सुवार्तेंत सुरवेरच वा ताच्या प्रोलॉगांत वा प्रस्तावनांत ही उतरां आसात. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मरेफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. मुंदरून तो आपल्या मोदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. आनी मुंदरून सुवार्तेकार म्हणटा, आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. ही सर्व उतरां स्नानीक जुआवन जेजू उद्देशीं सांगिल्ल्या उतरांक जोगतीन ताळ पडटात. कित्याक आपणा लागीं फारिजेवांनी तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय, कशें तर तूं स्नान दिताय म्हूण सवाल करतना तुमचें मोदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात म्हूण तो जाप दिता. जेजू आपल्या मोदें, आमचें मोदें आनी तुमचें मोदें रावोवंक आनी जियोवंक आयिल्लो देव म्हणून सुवार्ता रुजू करता. तूं कोण वा तूं क्रिस्त म्हणून परत परत आपणा लागीं विचारतल्यांक जुआवन तांचे मोदेंच आसलेल्याचो उल्लेख करून जाप दिली. तांचे मोदेंच क्रिस्त आसा आनी आयला तें व्हड सत. तांचे मोदेंच आसलेल्या क्रिस्ताक जेजू थंय दाखोवचें, सताक साक्ष दिवचें, मिसांव जुआवचें. आमचेच मोदें आसच्या जेजूक भावार्थान वळखून परगडचें मिसांव आमचें हर एकल्याचें.